fear and anxiety in the mind of people of Mandre constituency due to shortage of water. Speaker sir, 7-7 दीस 8-8 दीस उदीक नासता आणि मांद्र्याचे जाण पूण सांग कित्याक जाण 30 MLD प्लांट ऑलरेडी सँक्शन जाला, वर्क ऑर्डर दिला, कामूय स्टार्ट जातले. धन्यवाद म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. एक मिनिट तर स्पीकर सर, 15 MLD प्लांट 7-8 म्हयन्यांनी स्टार्ट जातले, पूण हे 7-8 म्हयने मांद्र्या मतदारसंघात उदकाचो इतलो व्हडलो इशू आहा. हे 7-8 म्हयने कशे लोकांचो प्रॉब्लेम उदका विशयी सॉल्व जातले ते ऑनरेबल मिनिस्टरान तेची नोट घेवपाची. श्री शंकर बावनकर. स्पीकर सर सांगपाक जाय स्पीकर सर, लोकांक दिसतलें आमकां काय खबर ना. स्पीकर सर शंकर बावनकर एक मिनिट बस म्हणटा विजय म्हणटा सांगनाका म्हणटा लोकांक. आपण सांगता तेच सांग म्हणटा तो. दुसऱ्यान सांगलें काय सांगनाका म्हणटा. बस म्हणटा बसता. सांगा सांगा ना. विजय म्हणटा म्हणून आयकपाक पडला. स्पीकर सर जे 15 MLD जो वॉटर सप्लाय चांदेला तो पंपाचो म्हाका दिसता आनी 2-3 म्हयन्यांनी आमी चालू करतले. कालूच हांव ऑनरेबल MLA जी तारोलकर आनी ऑनरेबल MLA प्रवीणा कडेन बसला. आज असो प्रॉब्लेम जाला की प्लांट देखून चालू जालो स्पीकर सर, ते उदक आमकां दिवपाक मेळचें ना. ताका खबर आहा कित्याक ते. पायपलायन घालपाक स्पीकर सर जागो आमचे कडेन ना. ते वयर टँक बांदलेली आसा ते ना. आनी तेका भितर हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की असेंब्ली सेशन जातरी आमी येतले, लोकां कडेन उलयतले. कित्याक इशू कितें आहा स्पीकर सर, आतां रिक्विजिशन एक्ट घातलो जाल्यार मागीर आमचें ऑपोजिशन बॉब मारता लोकांचे जागे घेतले म्हूण. एक्विजिशन एक्ट घालपाक आमचे कडेन पोजिशन ना स्पीकर सर. रिक्विजिशन घालपाक जाय कित्याक वॉटर इज अ एसेन्शियल कम्युनिटी. आतां थंय प्लांट चालू जातलो, उदक आमकां दिवपाक मेळचें ना स्पीकर सर. पायपलायन घालपाक आमकां जागो ना. आतां दोगांनी आमदारांनी हांव रिक्वेस्ट करता फ्लोर ऑफ द हावस की दोगांनी आमदारांनी बसोन उदकाचो विशय ऑनरेबल CMन सॉल्व केल्लो आसा. तुमी स्पीकर सर 6 म्हयन्यांनी हांव तुका 3 म्हयन्या भितर करून दाखयता, 2-3 म्हयन्या भितर करून दाखयता. तेणी मातशें लक्ष घालपाक जाय. ते लक्ष घालना स्पीकर सर. हांव ताका परतून सांगता दोगांयकू की मातशें लोकां कडेन बसय आनी बस आनी ताचें सोल्युशन काड. हांव दिता म्हूण उदक, तेणी मातशें दोगांनी बसचें अशें तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता. 0 आवर मेन्शन केलें म्हूण जावचें ना स्पीकर सर. तेणी मातशें हेल्प करपाक जाय सरकाराक. आमच्या सरकाराचे आमदार ते. थँक्यू.